गोंयांत वावुरपी राष्ट्रीय पक्षांची खासा बायलां विंग आसा, मात प्रादेशीक पक्षांचे विंग एक्टीव नाशिल्ले. आतां आरजीपीन बायलां विंग सुरू केला. गोंयांत बायलांचेर अत्याचार सुरू आसात. सरकाराक पडिल्ले ना ह्या फुडें आरजीपी विशय लावन धरतले. आरजीपीचो अध्यक्ष मनोज परब उलयलो. तांकांय दिसता की खंय तरी एक बदल घडपाक जाय आनी मेन म्हटल्यार आमी जर भिवन घरा रावली जाल्यार फाल्यां मायग्रंटांचे जे अत्याचार आसा आमचेर वाडत रावतले. कालूच तुमी पळयला हांगा गिरिका काणक्याक कोणा तरी धाकट्या चेडवाक मायनर एकटें आसलें ताका किडनॅप करपाचो एटेम्प्ट जालो. अशे कितलेशेच रेप जाता, मर्डर जाता, क्रायम्स जाता. ह्या सगळ्या गजालींचेर आमचे जे स्त्री क्रांती जे विंग आसा ते फुडें व्हरतले. हे विशय आसा ते सोल्युशन तेचेर हाडपाक आमी ट्राय करतले, फुडें व्हरतले. आमकां जाय आमची मॅक्झिमम बायलां कॅन्डिडेट जाल्ली, आमची मॅक्झिमम बायलो आसा ती असेंब्लीन पावल्ली, ती वचून MLA जाल्ली, ती मिनिस्टर जाल्ली, चीफ मिनिस्टर जाल्ली. सिंपल. जर आमी तांकां तो रिसोर्स जर आमी अंडर युटिलायज केलो जाल्यार तेंचें एक्सप्लॉयटेशन हे जायत रावतलें. मजगतीं आरजीपीची बायलां फुडारी म्हणटा गोंयभरच्या बायलांनी विशय घेवन मुखार येवची. ताका लागून हांव प्रत्येक बायलांक म्हणटा गोंयकारांची नीज गोंयकार कोण खरीच आसा न्हू. तुमी काळजान जर खरंच हें आसा गोंयकारां लागून जर तुमी भायर सरात कोणाक भिवूं नाका. हांगा कोणाक भंय कोणूच कोणाक मारून करूंक शकना. सो आतां सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें सांगता. जे सेल्फ हेल्प ग्रुप जाता ते कितें फक्त मिटिंगेक तांकां दाखोवपाक. सो तेंच्यांनी वचोन थंय फक्त फुगड्यो घालपाच्यो असलेच काम करून येवपाचें. नाल्यार सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा म्हणटकूच कितें जे आमची गोंयकारां आसा तांकां फुडें सरपाक केन्नाच दिना. सो त्या खातीर हांव सांगता की आमची श्रीक्रांतीन जॉयन जाया. तितूनसून आमी वेगवेगळे खूब म्हणजे आमच्या पांयार आमकां उबें रावपाक आमकां शिकयतले. सो तेजेरसून आमी फुडें सरतली. आमच्या समाजाक वचत ना पूण गोंयाक वचत आसता तशीच आमी सगळीं भायर सरून आमी सगळ्यो असल्यो भायर सरून आमी गोंय साल्वार करूंक आमी तेका तशी सगळ्या गोंयकारांक आमी सपोर्ट करया आनी ही फुडले पिळगाक आमचें गोंय सांबाळूंक आमी सगळ्यांक पुरो मागता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.